हगाय देव-मोंदिराची फुडली मोहिमा दारियस राजाच्या दुसऱ्या वर्सा चॅप्टर 2 7व्या म्हयन्याच्या 21व्या दिसा हगाय प्रवाद्या वरवीं सर्वेस्पराचें उतर अशें कळीत जालें. जेरुबाबेलाक, शेयालतियेलाच्या पुताक, जुडाच्या राजपालाक, तसोच जोशुआक, जेहोजाडाच्या पुताक, परमयाज्ञिकाक आनी पोरजेच्या सगळ्या उरलेल्या जोम्या कडेन उलय. तांकां अशें सांग, आदल्या दोबाज्यान हें देव-मोंदीर देखलोलें तसलो तुमचे मदें कोण तरी मनीस उरला जायत? आनी तें तुमकां आतां कशें दिसता? थंयसर कांयच नाशें तुमकां दिसना. तरी आतां धीर घे. जेरुबाबेला, उलोयता तो सर्वेस्पोर, काळजीदार जा. परमयाज्ञिका जोशुआ, जेहोजाडाकाच्या पुता, आनी तुमी देसांतल्या सगळ्या लोकां तुमचें काळीज घट धरात. उलोयता तो सर्वेस्पोर, वावराक लागात तुमच्या सांगाता हांव आसां. उलोयता तो सोरसोक्तिवोंत सोर्वेस्पोर, आनी तुमचे मदें म्हजो आत्मो हाजीर आसा. भिवू नाकात. तर सोरसोक्तिवोंत सोर्वेस्पोर अशें सांगता, मातशा वेळान सर्ग आनी प्रितूम, दर्या आनी सुकी जमीन हांव थरथरोवंक वेतां. सगळीं राष्ट्रां फोddfoddai-तolom आनी सगळ्या राष्ट्रांचीं bhan-ddaram व्हांवून येतलीं, आनी हें देव-मोंदीर mhoimen बदतलों. उलोयता तो सोरसोक्तिवोंत सोर्वेस्पोर, रुपेम म्हजें, bhangar-ui म्हजें. उलोयता तो सोरसोक्तिवोंत सोर्वेस्पोर, ह्या नव्या देव-मोंदिराची मोहिमा आदल्या मोंदिराचे मोहिमे परस अदीक अप्रूप जातली. सोरसोक्तिवोंत सोर्वेस्पोर सांगता, आनी ह्या जाग्यार हांव शांती दितलों. उलोयता तो सोरसोक्तिवोंत सोर्वेस्पोर. हगाय याज्ञिकांची बूद घेता. दारियसाच्या दुसऱ्या वर्सा 9व्या म्हयन्याच्या 24व्या दिसा सर्वेस्पराचें उतर हगाय प्रवाद्याक अशें पावलें. सोरसोक्तिवोंत सोर्वेस्पोर अशें सांगता, ह्या प्रस्ना विशीं निर्णय दिवंक याज्ञिकां लागीं माग. कोण आपल्या वस्त्राचे धडींत घालून देवाक भेटयल्लें मांस व्हरत आनी तो तें उंड्याक, पळोवाक, सोऱ्याक, तेलाक ओ जेवणाच्या कसल्याय जिनसाक तेंकूंक दीत जाल्यार हो जिनस पवित्र जातलो काय? याज्ञिकांनी जबाब दिलो, ना. तेन्ना हगायान म्हणलें, एका मोड्याक तेंकून मेळ्ळो जाल्लो कोण एकलो मनीस असल्या जेवणा जिनसां मदल्या एकाक तेंकलो जाल्यार तो जिनस मेळ्ळो जातलो काय? याज्ञिकांनी प्रतिपाल केलो, मेळ्ळो जातलो. तेन्ना उलोवन हग्गायान म्हणलें, हीच म्हज्या दोळ्यां मुखार हे पोरजेची गोत. हीच ह्या राष्ट्राची गोत. उलोयता तो सर्वेस्पोर, हीच तांच्या हातांच्या सगळ्या कामाचीय गोत. अशें कितेंय तीं हांगा भेटयतीत तें मेळ्ळें. शेतकामाक देव उदरगत बासायता. तर आतां आयच्या दिसा थावन जतनायेन चिंतात. सर्वेस्पराचें पवित्र मंदीर बांदून फातरार फातर दवरचे आदीं तुमची परिस्थिती कसली आसली? तुमी 20 मापांचे राष्ट्रीक पावताल्यात, पूण फकत 10 मापां मेळटालीं. तुमी सोऱ्याच्या एका बोळांतलीं 50 मापां काडूंक सोदताल्यात, पूण फकत 20 मापां मेळटालीं. सगळ्याक तुमी तुमचे हात घाल्ले, पूण वादळ, दंव आनी कोरव्यांचो पावस धाडून तुमकां हांवें बुडयलीं. तरी तुमी म्हजेशीं परतून येवंक नात. उलोयता तो सर्वेस्पोर, देखून आयच्या दिसा थावन 9व्या म्हयन्याच्या 24व्या दिसा थावन सर्वेस्पराच्या मंदिराची बुन्याद घाल्ल्या त्या दिसा थावन
जतनायेन चिंतात. कोड्यांत अजून धान्याचें बी ना जाल्यारूय आनी दाखवेलीक आनी अंजिराच्या झाडाक दालिमीक आनी अंजेतींक अजून फळां जायनात जाल्यारूय आयच्या दिसा थावन हांव तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वेतां. जेरुबाबेलाक बासावणी. म्हयन्याच्या 24व्या दिसा सर्वेस्पराचें उतर दुसरे फावटी हगायाक अशें पावलें. जेरुबाबेलाक जुडाच्या राजपालाक उलोय अशें सांग, सर्ग आनी प्रितूम हांव थरथरावंक वेतां. राज्यांची शिवासणां उमटीं उडयतलो आनी राष्ट्रांच्या राजांचे पदवेचो नाश करतलो. रथ आनी तांचे पंगड उमटो उडयतलो. घोडे आनी घोडेस्वर खाला पडटले. एकलो आपआपल्या वांगडियाचे तरसादीन. तो दीस येतलो तेन्ना उलोयता तो सोर्वसोक्तिवोंत सोर्वेस्पोर. जेरुबाबेला, शेयालतियेलाच्या पुता, म्हज्या सेवका, हांव तुका काडून घेतलो. उलोयता तो सोर्वसोक्तिवोंत सोर्वेस्पोर. आनी तुका म्हजी शिक्क्याची मुदी जायसो कोत्तलो, कित्याक हांवें तुका वेंचून काडला. उलोयता तो सोर्वसोक्तिवोंत सोर्वेस्पोर. देवाचें उतर हें.